अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या खाला येवपी 28 कोटींचो महत्वाचो प्रकल्प जातूंतल्यान 33 केव्ही ट्रान्समिशन जाता। तातूंत सुदारणा करपाचें काम येता ते 26 तारखेच्यान सुरू करतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान अंडरग्राउंड केबलिंग विशीं उलयतना दिली। हे काम फोंड्या सब स्टेशन ते कुणय सब स्टेशना मजगती जातले। ह्या कामाक सुमार 8 म्हयने लागतले अशेंय मंत्री सांगता। जाल्यार ह्या कामाक लागून उद्देगीक वचणुकेत ज्यो सुदारणा जावपाक जाय आशिल्ल्यो त्योय जातल्यो अशेंय ढवळीकारान ह्या वेळार सांगलें। एक म्हणजे मेजर आम्ही जो प्रोजेक्ट आसा आमचो 28 कोटीचो जो 33 केव्ही ट्रान्समिशन जाता तातूंत सुदारणा करपा खातीर फ्रॉम पोंडा सबस्टेशन टू पुणे सबस्टेशन हें काम आमी येता ते 27 तारखेक चालू करता। हे 26 तारखेक चालू करता ताजो फावंडेशन सोड आसा आनी तें काम कंप्लीट जाले नंतर थंयच्यानूच एक मागीर केबल पुणेच्या मार्सेल बाणस्तारीक वतली आनी वेळ पडल्या जाय जाल्यार ती मुखारूय वतली जाय पडले पूण एट दीस मोमेंट ती फक्त आमच्या पुणे पर्यंत येतली आनी मागीर मुखार मार्सेल बाणस्तारी वतली आनी तें जर काम जालें 28 कोटीचें सादारण आमकां 8 म्हयने लागतले त्या कामाक आनी काम जालें जाल्यार खूब सुदारणा ज्यो इंडस्ट्रियल स्टेटींत सुदारणा जावपाक जाय त्यो सुदारणा जाता।